तिसरें कोमुनिदाद लँड. आज कोमुनिदाद लँड ही लँड जी आसा ही लँड नावार सेम वे हांगासर खंयसरूच म्हणजे कोमुदादीन खरें म्हणजे आपली जागा प्रोटेक्ट करपाक जाय आसली किंवा लिगल वेन विकपाक जाय आसली. ना त्या कोमुदादींनी तेन्ना जागा प्रोटेक्ट करूंक किंवा तेन्नाच्या सरकारांनी हे एनक्रोचमेंट जाताले तेन्ना आडोवंक ना. आनी म्हणून कोमुदादीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीच्या लोकांनी गोंयकारांनी घर बांदल्या. आनी गोंयांत केन्ना तरी कोण 1990च्या पयलीं आयलो तेणी कोणाच्या कोमुदादीच्या बरोबर मेळून ती घरां बांदलेली आसा. आमी ही घरां मोडून उडोवंक शकना. खंय तरी कोमुदादीचो रेव्हेन्यू कोमुदादीक दिवन आमी ती घरां कायदेशीर करपाचो थारायला. ताच्या खातीर वेगळे फॉर्म आनी फॉर्मेट एफिडेविट मागपाचो NOC मागपाचो आसा. बाब सुरेंद्र नायक हेणें डिटेलान तो सांगला. तोय फॉर्मेटान तुमी घेवचो आनी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ज्यांची घरां आसा तांच्यांनी हेका एप्लाय करचें. आतां हें सगळें आमी परत परत कित्याक सांगता, हाज्या उपरांत जर कोण ही घरां तुमी कायदेशीर करपाक आत्तां जर घातली ना आनी इन फ्युचर जर कोण हायकोर्टात गेलो, खोर्जा डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गेलो आनी जर डेमोलिशन आयलें जाल्यार सरकार कांयच करूंक शकचो ना. दीस इज म्हणजे फर्स्ट एंड लास्ट प्रोविजन म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी सर्क्युलर काडला तेन्नाच्यान 6 म्हयन्याच्या भितर तुमचो फॉर्म इन जावपाक जाय आनी फॉर्म इन जाल्या उपरांत इट इज अ गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कारण म्हज्या घराच्या अंतर्गत तुमकां लँड कायदेशीर करून दिवपाक, मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी, मागीर ती कोमुनिदाद लँड आसूनी, मागीर ती 20 पॉयंट आसूनी, हे सगळे जागे हे तुमकां तुमच्या नांवार आनी फुकट न्ही. सरकार खंयसरूच फुकट दिना. आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडात आमच्या लँड सर्कल रेट आसा ताज्या प्रमाणे ते पयशे कलेक्ट करता. रेट कसो आसतलो सुरेंद्र नायकान सांगला. आनी कोमुदादीच्या जागेत +20% पेनल्टी मारून आमी त्या जागेचो पयसो घेता.